ताळगावच्या रॉयल स्कूलाची मुख्याध्यापिका मारियाझिता अफोन्साक कामावेल्यान काडून उडोवची म्हूण एकलो पालक हायकोर्टान गेला. विद्यार्थ्यांक पिडपी त्या मुख्याध्यापिकेक काडून उडोवची म्हूण राज्य बाल हक्क आयोगान फाटल्या ऑगस्टान सरकाराक शिफारस केल्ली. ह्या अहवालाचेर सरकारान कांयच केल्लें ना म्हूण प्रकरण हायकोर्टान गेलां. सरकारान 2 सप्तकां भितर जाप दिवची म्हूण हायकोर्टान सांगलां. विद्यार्थ्यांक त्रास करपी ताळगावच्या रॉयल स्कूलाची हेडमिस्ट्रेस मारियाझिता अफोन्सोक कामावेल्यान काडून उडोवची अशी शिफारस गोंय बाल हक्क आयोगान फाटल्या ऑगस्टान गोंय सरकाराक केल्ली. 6 म्हयने जावन गेले तरी सरकारान ह्या शिफारशीचेर कांयच करूंक नाशिल्ल्यान एक पालक हायकोर्टान गेला. बुधवारा ह्या अर्जाचेर मुळावी सुनावणी जाली. पणजे पुलिसांनी मारियाझिता अफोन्सो आड कागाळ नोंद केल्या, मात तिचेर कांयच कारवाय करूंक ना. 6 म्हयने जाले तरी सरकार कांयच करिना अशी कागाळ अर्जदारान हायकोर्टान केल्या. रॉयल स्कूलाचे वेवस्थापन ताब्यान घेवपाचो सरकाराचो विचार आसा आनी ते खातीर ह्या आदींच शो कॉज नोटीस दिल्या अशें सरकारी वकिलान कोर्टान सांगलें. जाल्यार बाल हक्क आयोगाच्या अहवालाचेर बेगोबेग कारवाय करची अशी विनवणी अर्जदाराच्या वकिलान केली. सगळ्या प्रतिवादींनी 2 सप्तकां भितर आपणालें म्हणणें मांडचें असो आदेश हायकोर्टान दिला. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. व्हडल्या गोंया जुवारेर मोबायल टावर नाका म्हूण थंयच्या लोकांच्या कागाळीवेल्यान बीडीओन बुधवारा सुवातेचें इन्स्पेक्शन केलें. सध्या बीडीओन हें काम बंद दवरपाचो आदेश दिला. इन्स्पेक्शनाचो रिपोर्ट पंचायतीच्या उपसंचालकाक दितलो म्हूण बीडीओन सांगला. गांवांत मोबायल टावर आयल्यार रेडिएशनाचो धोको म्हूण लोक काचाबूल जाल्यात. Who doesn't want development? Yes, we need development, but not on the cost of human health, which has been hampered over here. I would request, and it would be best if we get this thing to be put at some very isolated places, like not on the village places. व्हिडिओन इन्स्पेक्शन केलें दोनूय सायडीचेर आनी तेणें आमकां सांगलां. हांवें तें कोण विचारलेलें, सर हें लिगल आहा? तेणें सांगलें कांयच लिगल ना. सांगलें पंचायतीन कांयच ताका लायसन्स दिना, कांय ना, दिवपाची कसली गरज ना. ही पंचायत हॅज नॉट गिवन देम द लायसन्स. दिस इज ऑल इलिगल आनी इलिगल थिंग वील बी नॉट कन्सिडर. एप्लिकेशन येयलें ते प्रमाणे आमी पयलो स्टॉप ऑर्डर काडले आनी आतां इन्स्पेक्शन करून आमी हेका डेप्युटी डायरेक्टर पंचायतीक धाडटले. म्हाजी फॉर्मेलिटी कितें आहा तें केलां न्ही. एप्लिकेशन येयला त्याच दिसा हांवें स्टॉप ऑर्डर काडले आनी म्हाजे हितून एका डिले जालें, 1 दिसा सुद्दां डिले जालें ना. बीजेपीचे सरकार अल्पसंख्यांका आड वावुरता म्हूण राज्यसभा खासदार शांताराम नायकूय उलयला. गुड फ्रायडे दिसा न्यायालयीन कार्यशाळा घेवपाच्या निर्णयाचेर काँग्रेसीचो खासदार शांतारामान टिका केली. प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटीच्यो गजाली करता. खरे देशांतले कांय गांव वेचून ते स्मार्ट करपाची गरज आसा. मोदीच्या मेक इन इंडिया प्लानाक सारकी दिशा आनी रोडमॅप ना. सरकारी खात्यामदीं ताळमेळ ना म्हूण शांताराम पणजे मिडिया कडेन उलयलो. Supreme Court of India has organized a 3-day judicial conference beginning on Friday. Lawyers belonging to Christian community pleaded in open court to the Chief Justice and told him that this is a spiritual day for Christian community. Why can't you avoid? Then he went to say there are previous example when we had on Independence Day and some other Jayanti like this. So there are past precedents. So why not this thing? This is the argument. But my counter query will be, will they hold similar conference on Diwali day? मोदीच्या मेक इन इंडिया विजनाकय खंय सारकी दिशा आनी रोड मॅपूच ना. If you have this concept of make in India without policy, without legislation and without proper roadmap on foreign funding, it will be disastrous for Indian economy. मडगावचे रेल्वे स्टेशन जाग्यार घालूंक 1 कोटी तरी फंड जाय म्हूण शांताराम नायक उलयलो. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. गोंयांत चोरयां मांस हाडटना वाळपय पुलिसांनी दोगांक धरले. पुलिसांनी 2,500 किलो गोरवांचें मांस जप्त केलां. ही घडणूक होणा घडली. बाजारांत ह्या मांसाचें मोल 3 लाख. पुलिसांनी मुश्ताक चौधरी आनी आसिफ चौधरीक अटक केल्या. घेऊया एक विराम.